नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार. दिसभराचे महत्वाचे खबरो घेऊन आदित्य काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयत मुखेल खबरो. दाबोळी विमानतळ जावचें ना, बंद विमानतळाचेर विरोधक राजकारण करपाचो करता यत्न, सांगता मुख्यमंत्री सावंत. विरोधक लोकांची करता दिकाबूल. आमदार संकल्पान विरियाटो फर्नांडीस आनी विरोधकांचेर केली टिका. एसटींक राजकीय आरक्षण मेळचें म्हणून चल्लां नेटान काम. 2027 पयलीं एसटींक मेळटलें राजकीय आरक्षण. मंत्री तवडकरान उक्तायलो विश्वास. रामा काणकोणकार हल्लो प्रकरणात जेनेटोच्या जामिनाक सरकारान दिलें आव्हान. सरकाराच्या निर्णयाक रामाचो येवकार. आपल्या नांवा घेतिल्ल्या दुबावित मास्टरमाइंडाची करची चौकशी. रामाची मागणी. 16 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक सोशल मिडियाचेर घालतले बंदी बेगीनूच. हे फाटभुंयेर समिती करतले स्थापन. आयटी मंत्री रोहन खंवटेची माहिती. फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर युती करपाक काँग्रेस आसा तयार. युती जाली जाल्यार काँग्रेसीचोच उमेदवार देंवयतले रिंगणात. काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकरावाची घोशणा. आणि एप्रिल 2025 ते जानेवारी 2026 पर्यंत तिकेट नासतना प्रवास करप्यांकडल्यान 22.81 कोटींचो दंड केलो वसूल. 4,13,000 प्रवाशांनी तिकेट नासतना केलो प्रवास. कोकण रेल्वेची कारवाय. आता खबरो विस्तारात. दाबोळी विमानतळ बंद जावचें ना. विमानतळावेल्यान विरोधक राजकारण करपाचो यत्न करता अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी दिल्ल्या आश्वासना प्रमाण विमानतळ नौदळ आनी लोकां खातीर उक्तें आसतलें अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. मजगतीं विमानतळा विशीं विधानां करून विरोधक लोकांची दिकाबूल करतात अशें म्हणीत आमदार संकल्प आमोणकार आनी खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हांणी विरोधकांचेर टिका केली. दक्षिण गोंयच्या खासदाराक संसदे भायर व्हिडिओचेर विधानां करून आपलो राजकीय प्रभाव वाडोवपाची संवय जाल्या. दाबोळी विमानतळावेल्यान विरोधक राजकारण करपाचो यत्न करीत आसात ते बंद करचे अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें. दाबोळी विमानतळ बंद जावचें ना. फाटल्या 5 वर्सांत विमानतळाचेर 300 ते 400 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्या. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी दिल्ल्या आश्वासना प्रमाण विमानतळ नौदळ आनी लोकां खातीर उक्तें आसतलें म्हूण मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें. प्रत्येक फावटी इलेक्शन लागीं येयलें काय ना, विरोधकांक कितें तरी इश्यू जाय आसता आनी त्या खातीर अशा पद्दतीचे इश्यू ते परत परत काडीत आसता. ताका सांगता दाबोळी ह्या विशयाचेर आतां आनी इलेक्शन जावचें ना म्हणून तो म्हाका दिसता दक्षिण गोंयचो जो खासदार थंय गेला पळय न्ही, ते प्रत्येक फावटी हाज्या भायर येता आनी आपलो पॉलिटिकल स्टंट, आपली वेटेज वाडोवपा खातीर कितेंय स्टेटमेंट करता. पार्लमेंट हावजाच्या भायर रावता न्ही, पार्लमेंट हावज हे सगळ्या खातीर एक पवित्र मंदीर आसा. ताचो बरो उपयोग जो पळय तेणी करचो. अशा पद्दतीचे पॉलिटिकल आपली मायलेज वाडोवपा खातीर स्टेटमेंट करचे न्ही. हांव क्लियर कट सांगता, दाबोळी जो आसा पळय न्ही हो बंद जावचो ना. ओके, आमी ते आतांच्या घडीक 450 crores ऑफ रुपीज आमी फ्लायओव्हरचेर स्पेंड करता आनी फाटल्या 5 वर्सांक 300-400 कोटी रुपया डायरेक्टली एअरपोर्टाचेर स्पेंड केल्या. इतके मोठ्या प्रमाणात जेन्ना मिनिस्ट्री त्या एअरपोर्टाचेर सिव्हील एविएशन मिनिस्ट्री स्वता पयशे स्पेंड केल्या उपरांत तो काडून नेवीक दिवपा खातीर न्ही, एअरपोर्ट हो नेवी आनी पब्लीक ह्या दोनाय खातीर परमनंटली चालू उरतलो. ताच्या खातीर जे राजकारण करता तेंच्यांनी हे बंद करचें. हे एश्युरन्स हे स्वता राजनाथ सिंगांनी दिल्लें आसा आनी मोपा एअरपोर्ट जावच्या पयलीं एक कॅबिनेट डिसिजन आसा. ओके, कंटिन्युअसली हो एअरपोर्ट आमी केन्नाच बंद करचे ना. ड्युएल एअरपोर्ट गोवा स्टेटीत चालू उरतले. थोड्या जाणांक कांयच काम ना, दिल्ली बसून बी तेच काम करीत आसा, तेंच्यांनी हे बंद. हांगा सरकार निर्णय घेता आनी सरकार निर्णय घेता आसतना कोणाच्या दबावा सकयलचेर येवन डिसिजन घेयना. आनी गोंय सरकाराक आनी केंद्र सरकाराक दोनूय एअरपोर्ट जे आसा पळय न्ही ते चालू उरलेले जाय. एज अ मुख्यमंत्री म्हणून हांव सांगता. मजगतीं दाबोळी विमानतळा विशीं विरोधी पक्ष लोकांची दिकाबूल करता अशें म्हणीत मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान दक्षिण गोंय खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस आनी हेर विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांचेर खर टिका केली. खासदार विरियातो फर्नांडीस सदांच लोकांची दिकाबूल करता. विमानतळ सुरूच उरतलें म्हूण आमकां विस्वास आसा अशें आमोणकारान सांगलें. तुमकां सगळ्यांक एकूच सांगपाक सोदता, आयज जे ऑपोजिशन आसा स्पेशली कॅप्टन विरियातो म्हणजे म्हाका विचारलें, ताका लोकांक मिसगायड करपाची खूब संवय आसा. कित्याक एवरी इश्यूचेर ते लोकांक मिसगायड करपाक लागलेले आसा. आनी आयज कोण
हे मिसगायड करपाक लागलेले आसा की एअरपोर्ट साऊथ गोवाचो एअरपोर्ट आसा तो बंद पडटलो, तो डिफेन्साच्या अंडर वयतलो. हे खंय तरी म्हाका दिसता हे रॉंग इन्फॉर्मेशन आनी लोकांच्या मनान भंय घालपाक आनी स्पेशली आतां इलेक्शन लागीं पावलेलें आसा म्हणून हे इश्यू काडपाक लागलेले आसा. आयज तांकां गव्हर्मेंटाच्या विरोधात काही विशय नासतना आयज दिसल्या लोकांक मिसगायड करपाक लागून म्हाका दिसता अवश्य. कित्याक आयज जेन्ना जेन्ना आमी एसेंब्लीन हांव एअरपोर्टाच्या बाबतीन उलयलो आसा आनी स्पेशली आमच्या टॅक्सीकार भावाच्या बाबतीन उलयलो आसा आनी लोक जे कामाक आसा थंयसर जाल्यार सदांच आमकां ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमकां एश्युरन्स दिल्लेले आसा की हे एअरपोर्ट दाबोलीम एअरपोर्ट हो केन्नाच बंद जावपा ना म्हणून. हे दोन्ही एअरपोर्ट चालू उरतले म्हणून. लोकल MLA आसा आनी जो मंत्रीय आसा मोविन गुदिनो कित्याक ताणें इतली इनिशिएटीव घेतलेली आसा कित्याक ताणें फुडाकार घेवन आयज एअरपोर्ट चालू उरपाक लागून तिचे खूब प्रयत्न आसा. ते हालींच डिफेन्स मिनिस्टराक मेळ्ळे आमचे ऑनरेबल राज्यसभा MP बरोबर सदानंद शेट रानवडे बरोबर आनी तेंचे उलोवपूय जाले आनी तांकां मेमोरंडमूय दिला द नीड ऑफ दी आर टुरिजमाक कसो ताचो इम्पॅक्ट जातालो. आनी तेच्याच प्रमाणे आमचो टुरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटेनूय स्टेटमेंट दिलेलो आसा की हो एअरपोर्ट केन्नाच बंद जावपा ना म्हणून. आनी आमकां पूर्ण खात्री आसा ऑनरेबल मोविन गुदिनोचेर रोहन खंवटेचेर तशेंच आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर हेंच्या लिडरशिपाच्या अंडर हो दाबोलीम एअरपोर्ट म्हणटा तो केन्नाच बंद जावपा ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोंयांत बेगीनूच संघटन सृजन मोहीम सुरू करतले अशी माहिती गोंय काँग्रेसीचे प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांणी दिली. गोंयांत 3 जिल्ले आसात मात ह्या मोहिमेक लागून 4 जिल्ले तयार केल्यात. दक्षिण गोंय, उत्तर गोंय, कुशावती आणि म्हादय जिल्ह्यात नवे अध्यक्ष नियुक्त करतले अशें माणिकराव ठाकरे हांणी पत्रकार परिशदे वेळार उलयतालो. आयकात तशें म्हणणें. डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की नियुक्ति करने के बारे में उन्होंने जो सुझाव दिए है और जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए व नियुक्त करने के लिए जिस बातों की ज़रूरत है उसके तहत अभी तक 17 स्टेट में पूरा संगठन सृजन अभियान के तहत सभी जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है. अभी ये जो 5 स्टेट का अभी चुनाव होने जा रहा है संगठन सृजन के बारे में, उसमें उत्तर प्रदेश है, बाकी मणिपुर, उड़ीसा, असम और ऐसे 5 स्टेट है जिसमें गोवा भी है. ऐसे 5 स्टेट का संगठन सृजन अभियान के तहत हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की वहाँ पे नियुक्ति की जाएगी. तो गोवा में हमने जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे नॉर्थ और साउथ, उसमें हमने 4 डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किए हैं. एक डिस्ट्रिक्ट का नाम मादई करके रहेगा, दूसरा नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा और कुशावती ज़िला, ऐसे 4 ज़िले का हमने विभाजन किया है. और 4 ज़िले को 4 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट देने के बारे में भी तय हुआ है. वो चारों सीनियर लीडर्स 4 डिस्ट्रिक्ट में जाकर कम से कम 6-7 दिन तक वहाँ पे रुकेंगे. हर ब्लॉक में जाएंगे, हर ब्लॉक में होल्ड करेंगे. वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ, जो भी सीनियर लीडर्स के साथ, और वहाँ के NGO भी अगर कहना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, उनके सभी से 1 to 1 बात करके वो तय करेंगे कि कौन अध्यक्ष के लिए वहाँ 1 नंबर पे नाम प्रपोज करना है. एसटींक राजकीय आरक्षण मेळचें म्हणून मंत्रीपदाचो पदभार घेतल्या उपरांत कामाक लागिल्लो. हालींच हो विशय घेवन केंद्रीय कायदो मंत्री अर्जुन राम मेघवालाक मेळ्ळे. गरज पडल्यार परतून एकदां मेळटलें, पूण 2027 पयलीं एसटींक राजकीय आरक्षण दितले असो विश्वास आदिवासी मंत्री रमेश तवडकारान उक्तायलो. परवारे बांदपाचो आशिल्ल्या आदिवासी भवन प्रकल्पाच्या आराखड्या विशीं म्हायती दिवपाक संबंदीत अधिकाऱ्यांची बसका घेतली. हे बसके उपरांत तवडकार उलयलो. रिजर्वेशनाच्या हितून कितें उरलां जाल्यार सेंट्रल मिनिस्टराक तुमी ह्या दिसांनी मेळ्ळे. सो बिफोर इलेक्शन्स रिजर्वेशनाच्या जाग्यार उडयताले सगळे प्रयत्न आसा. ज्या तरेन सरकारान भारत सरकारान जो स्पीड घेतिल्लो की लोकसभेत, राज्यसभेत आणि लॉ डिपार्टमेंटाचे जे एप्रुवल मान्यता सगळें दिल्लें आसा, त्यामुळे खरें अडचणी आसपाक जाय. अडचणी उरता आसत जर जायत न्ही जाल्यार ते खंय कोणाच्या टेबलाचेर उरता, खंय कित्याक लागून उरता, ह्या संदर्भात ते पयलींच आमी 15 दिसां पयलीं की लॉ मिनिस्टर अर्जुन मेघवालजीक मेळ्ळे. त्यानंतर ताणें सेक्रेटरीक कनेक्ट करून दिलो आणि सेक्रेटरी कालच आमचे एक 2-3 जाणांचें डेलिगेशन वचून सेक्रेटरीक वचून ते ब्रीफ केल्लें आसा.
आणि गरज आसा जर जायत न्ही सेक्रेटरी आनी जर मिनिस्टर मेळपाक जाय आसत जर जायत न्ही जाल्यार फुडल्या जर आमी परत मेळटले. आनी सो समज तुमी ताका मेळ्ळे आनी क्लियर जालें जाल्यार कॅन वी एक्सपेक्ट दीस रिजर्वेशन इन कमिंग असेंब्ली आसा आमचो प्रयत्न आसा की आमचोय प्रयत्न सगळ्या समाजा लोकांचा 2027 मेळचे व भारत सरकाराचो प्रयत्न आसा ज्या तरेन ताणें स्पीड अप केला आसा आनी आमची सगळ्यांची इच्छा आसा. सो यू आर स्टील होपफुल की जातलें आमी अजून अपेक्षा आसा आमकां पूर्ण विश्वास आसा की 2027 रिजर्वेशन. लास्ट समाज कार्यकर्ते रामा काणकोणकार हांचेर जाल्ल्या हल्लो प्रकरणात मुखेल दुबावी जेनिटो कार्दोजो मेर्शे सत्र न्यायालयान जामीन मंजूर केल्लो. ह्या आदेशाक रामा सयत आता सरकारान मुंबय उच्च न्यायालयात आव्हान दिला. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 26 फेब्रुवारीक जातली. मजगती सरकाराच्या ह्या निर्णयाक रामान येवकार दिलो. सामाजीक कार्यकर्तो रामा काणकोणकाराचेर 18 सप्टेंबराक जीव घेणो हल्लो केल्लो. ह्या हल्ल्या उपरांत गोंयभर बोवाळ पडिल्लो. लोकांनी आंदोलनाय केल्ली. ताचे उपरांत मुखेल दुबावी जेनिटो कार्दोजाक अटक केल्ली. कांय दिसां उपरांत ताका जामिनाचेर सोडयलो. ताच्या जामिनाक रामान न्यायालयांत आव्हान दिल्लें. आतां जेनिटोच्या जामिनाक सरकारान मुंबयच्या उच्च न्यायालयात आव्हान दिलां. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 26 फेब्रुवारीक जातली. मजगती सरकारच्या ह्या निर्णयाक रामान येवकार दिला. आपणे नांव घेतिल्ल्या दुबावीत मास्टर माइंडाची चवकशी करची अशी मागणी रामान केल्या. या हियरिंग आशिल्लें आनी स्टेटीन आतां फायल केल्लें आसा पिटिशन कॅन्सलेशन ऑफ द बेल wherein we have filed a cancellation of the bail a month ago. So we welcome the decision of the state, but I was expecting the state to file since they are the since state is fighting for me, they should have filed challenge the bail a month ago. But I still welcome the decision. And the next hearing will be on 26th of February. The demand very simple आसा की बेल एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार स्टेटीन हांवें मास्टर माइंड जो मेन्शन केल्लो आसा पळय तांकां अजून पर्यंत तेंचेर इन्व्हेस्टिगेशन जाल्लेंच ना. सेकंड थिंग इज मास्टर माइंड जेनिटो म्हणून स्टेटीन धरून हाडलेलो. सो इट वॉज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्टेट टू चॅलेंज इट. In fact, now they have come. I'm welcoming the decision. And second, most importantly, is mastermind which was named. म्हणजे म्हाका दुबाव व्यक्त केल्लो तांचेर अजून पर्यंत इन्व्हेस्टिगेशन जावं ना. सो ते इन्व्हेस्टिगेशन जावचें अशें म्हाका दिसता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कोकण रेल्वे मार्गाचेर तिकेट नासतना प्रवास करप्यांचेर आळो घालपा खातीर कोकण रेल्वे पुलिशेन विशेष तिकेट तपासणी मोहीम राबयली. एप्रिल 2025 ते जानेवारी 2026 मेरेन 4,13,000 तिकेट नासतना प्रवास करप्यांकडल्यान 22.81 कोटींचो दंड वसूल केलो. पळयात पुराय बातमी. कोंकण रेल्वेत जायते प्रवासी तिकेट नासतना प्रवास करतात. हांचेर आळाबंद हाडपा खातीर कोंकण रेल्वेन खासा मोहीम राबयल्ली. एप्रिल 2025 ते जानेवारी 2026 मेरेन 9,495 मोहिमे राबयल्ल्यो. तातूंत 4,13,000 तिकेट नासतना प्रवास करप्यांकडल्यान वट्ट 22.81 कोटी दंड वसूल केलो. मजगती अंदू वर्साच्या पयले म्हयन्यांत म्हळ्यार जानेवारीत 1,014 फावटी विशेष तिकेट तपासणी मोहीम राबयल्ल्यो. तातूंत 44,735 तिकेट नासतना प्रवास करपी प्रवासी सांपडले. तांचे कडल्यान एकाच म्हयन्याचो वट्ट 2.53 कोटींचो दंड कोंकण रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी वसूल केलो. सगळ्या प्रवाशांनी फकत वैध तिकेट घेवन प्रवास करचो अशें आवाहन कोंकण रेल्वेचो उपप्रादेशीक व्यवस्थापक बबन घाटगेन केला. Konkan Railway has continued its drives, special ticket checking drives against unauthorized illegal travelers in the trains. In the month of January, more than 1,000, that is exactly to say 1,014 drives were conducted, and these drives are being conducted by our commercial department along with Railway Protection Force officials. In the month of January, totally 44,736 unauthorized illegal travelers were detected, and a fine penalty of rupees 2.53 was collected in the month of January. If you see in this financial year, up to January 26, totally 9,495 drives were conducted, and more than 4 lakh
irregular travelers were detected, and total fine from April to January 26, a total fine of rupees 22.81 crore has been collected till date. Further to this ticket checking drives, on 26th of February, Konkan Railways will continue, it will carry out an intensified ticket checking drive, specifically on 26th February. So we request all our esteemed travelers, passengers, to travel with a valid journey ticket. If they are entering on the platform, they should buy a proper platform ticket. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राज्य सरकारा वतीन 16 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक सोशल मिडियाचेर बंदी हाडपा विशीं विचार सुरू आसा. हे विशीं शिक्षक, पालक, तज्ञ तशेंच हेरांची मतां लक्षांत घेतले. तशेंच दिल्लीक वचून केंद्रीय आयटी मंत्र्या वांगडा चर्चा करतले अशी माहिती आयटी मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिली. हे फाटभुंयेर सरकार एक समिती नेमतले. हातूंत शिक्षक, पालक तशेंच ह्या वाठारांतले हेर भागीदारक आसतले. ही समिती ह्या विशयाचेर अहवाल सादर करतले अशें खंवटेन ह्या वेळार सांगलें. आमचे विचार ऑलरेडी आम्ही मांडून फुडें धाडपाक घेतिल्ले आसा. वी नीड आमी दिल्ली वतल्यान वी वील टॉक टू युनियन मिनिस्टर फॉर IT. The whole thought process was very clear why we are doing it on the social impact of children under 16. That does not talk about educational tools like Google and bakiche, but talks about things which social handles which normally divert the attention of a child, which has become quite a challenge from psychological risk point of view, from social risk point of view and from cyber security risk point of view. हे सगळे पळयले जाल्यार 16 वर्सांच्या भुरग्यांक कशें करप हाज्या खातीर एक ल्हानशी टीम तयार करपाचो आमचो प्रयत्न आसा अलॉंग विथ द गव्हर्मेंट, वीच वील इन्क्लूड द एकेडेमिया, वीच वील इन्क्लूड द पार्ट ऑफ द पॅरंट टिचर्स फॅकल्टीज टू सीट टुगेदर एंड हॅव अ अंडरस्टँडींग डेलिबरेट डिस्कस. आनी मागीर तो रिपोर्ट तयार करून ताजेर आमी सेंटरा कडेन उलोवन वी वील एन्श्योर की लॉट ऑफ स्टेट्स एंड कंट्रीज हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड मुवींग as far as the world is concerned. And म्हाका दिसता India, when we are talking about Vikasit Bharat, if we need to create this level of youth in that manner, जाल्यार म्हाका दिसता ह्यो थोड्यो गजालीचेर लक्ष दवरपाची गरज आसतली. ताच्या खातीर ह्यो गजाल्यो ह्या दिसांनी एक टीम कॉन्स्टिट्यूट जाली की आमी फुडले विचार मांडून वी वील टेक इट अहेड. सोशल मिडियाचेर तुमी म्हटलें सोशल मिडिया ऑलरेडी अबाव 18 मागता जेन्ना लॉगीन ऑर रजिस्टर करपाक. यू आर गेटिंग इन टू डिटेलिंग. आय एम टेलिंग यू द अम्ब्रेला. कितें करपाक जाय कितें ना एकटो रोहन खंवटो डिसायड करूंक शकना. वी वील हॅव टू टेक द इनपुट्स ऑफ द एकेडेमिया. इफ द थॉट प्रोसेस इज व्हेरी क्लियर वी हॅव टू बॅन फॉर चिल्ड्रन टू गिव देम अ प्रॉपर थॉट. कितें बॅन करप कशें करप शूड बी अ कलेक्टीव डिसिजन टेकन बाय द पीपल हू आर स्टेक होल्डर्स इन द एज्युकेशनल फ्रेटर्निटी, नॉट ओनली एज्युकेशनल बट ऑल्सो सोशल एंड अदर, सो दॅट दे आर एबल टू कॉन्ट्रिब्यूट फॉर द बेटरमेंट ऑफ गोवा. मडगावच्या ओला इलेक्ट्रिक स्कूटरां संबंधी आशिल्ल्या कागाळींची गंभीरतायेन दखल घेवन दक्षिण गोंय जिल्लो गिरायक तक्रार निवारण आयोगान कंपनीचे CEO आनी संस्थापक भावेश अग्रवाल हांचे आड जामीन वॉरंट जारी केला. आयोगाच्या सुनावण्यांनी परत गैरहजर आशिल्ल्यान आनी आयोगाच्या आदेशांक पाळो दिवंक नाशिल्ल्यान हो निर्णय घेतला. गोंयांत ओला स्कूटरी वयल्यान फाटल्या दिसांनी बरोच वाद निर्माण जाल्लो. त्या उपरांत लोकांनी गोंयांत ओला स्कूटरीच्या खरेददारीचेर तात्पुरती बंदी हाडिल्ली. मात आतां ओला स्कूटरी संबंदात एक नवी माहिती मुखार आयल्या. मडगांवच्या प्रितेश चंद्रकांत घाडी या गिरायकान ओला इलेक्ट्रिक टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनी आड गिरायक आयोगा कडेन कागाळ केली. या प्रकरणात आयोगान भावेश अग्रवालाक 4 फेब्रुवारी 2026 दिसा व्यक्तिगत रितीन हाजीर रावपाची नोटीस जारी केली. पूण 31 जानेवारीक जाल्ले सुनावणेक तो हाजीर नाशिल्लो. हे गैरहजेरीची गंभीरतायेन दखल घेवन आयोगाचे अध्यक्ष संजय M. चोडणकार हो वॉरंट बेंगळुरांतल्यान कोरमंगला पुलीस स्टेशनांतल्यान जारी करतलो आनी संबंदीत रक्कमेची जामीन आनी त्याच रक्कमेची जमानत सादर केल्ल्या उपरांतूच ताका तात्पुरती सुटका मेळटली. तशेंच 23 फेब्रुवारीक सकाळी 9:30 वरांचेर दक्षिण गोंय गिरायक आयोगा मुखार हाजीर रावपाची गरज आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गुन्यांवकार कितलोय हुशार आसलो तरी आता प्रिझम ताच्या दर एका हालचालीचेर नदर दवरतले. गोंय पुलीस रायबंदरच्या गुन्यांव फाट्यार पावोवपी प्रोएक्टिव्ह रिस्क आयडेंटिफिकेशन अँड सर्वेलन्स मेकॅनिझम भायरूच प्रिझम राज्यांतले इंटेलिजन्स फ्युजन सेंटर म्हणून काम करत आसा.
गोंयांत गुन्यांवकारांचे आतां डिजिटल पद्दतीन आसतलो दोळो. NDPS कायद्या खाला नोंद जाल्ल्या प्रकरणांत नायजेरियन आरोपीचो मोबायल कॉल तपशील नोंदी, तांत्रीक म्हायती आनी हेर डेटाचेर सविस्तर विश्लेशण केल्लें. ह्या विश्लेशणाक लागून आरोपीचे फॉरवर्ड आनी बॅकवर्ड दुवे उक्ते जाले आनी ताका लागून हेर आरोपींचो सोद घेवपाक मजत जाली. ते उपरांत पुलिसांनी ताका अटक केल्या आनी प्रिझ्म ड्रग्स पुरवणदाराचो सोद घेवपा खातीर फुडली चवकशी करीत आसा. मजगतीं काणकोणा परकी नागरिकाचेर हल्लो जाल्ल्या प्रकरणांत प्रिझमानय नेटान तंत्रीक चवकशी करून दुचाकी गाडयेचो तपशील उक्तो केल्लो. डेटा लिंक विश्लेशणाचेर आदारीत गाडयेचेर दोगांची वळख जाली. दुबाविताचो फोटो थळाव्या अधिकाऱ्यांक धाडलो आनी पुष्टी जाले उपरांत आरोपींक अटक केल्या. तंत्रगिन्यान डेटा विश्लेशण आनी क्षेत्र गुप्तचर हांचो मेळ घालून प्रिझमान गुन्यांव तपासात थोड्याच काळात नवी दिका दिल्या. ही पद्दत राज्यांतल्या जिल्लो पुलिसा खातीर फोर्स मल्टीप्लायर जावपाक लागल्या. गुन्यांवकारी जाळे उक्ते करपाक आनी बेगीन कारवाय करपाक एक प्रभावी साधन. लॉ इन गोवा अँड प्रिझम आतां सुवेवस्था आनीक घटमूट करपा खातीर पुलिसांचे डिजिटल शस्त्र जावपाचे आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बाणावलेचो समाजीक कार्यकर्तो वॉरेन आलेमांव काँग्रेसीत प्रवेश करपाचो आसा. हे खातीर तांणी दक्षिण गोंय जिल्लो काँग्रेसीचे अध्यक्ष सावियो डिसिल्वाक पत्र बरयलां. पक्षांत प्रवेश करून बाणावलेंत पक्ष घटमूट करपाच्या उद्देशान काँग्रेसीत प्रवेश करता अशें वॉरेन आलेमांवान सांगलें. आमचे गोंयाक जर तो साल्वार करूं जाय म्हणटा लोकांक एक सपना गोंय थोडे उलते आमी साल्वार करूं जाय आनी साल्वार करूं जाल्यार एकू पार्टी ती सेक्युलर पार्टी लोकालो गोंयच बोर बाणाले सगल्यांक डिमांड की वॉरेन तूं काँग्रेसा जॉइन जाव मुखार कितें जाता तें जातलें पूण तुका आमी काँग्रेसा भितर चोवपा सोदताय. मोकोडे लोकांगे डिमांड सकयल उडोवपा जायना. मुगे बाणालेचो लोक म्हणटाय तो मुगेलो सारको काळजाचो. And I cannot take the people of Benawali and the people of Goa for granted. United, बाराबोर एकवटान 2027 झगडपा जाय आमकां. जर तर गोंय सांबाळपा जाय जाल्यार जर तर आमगे पर्सनल बेनिफीट जाय जाल्यार मागीर दुसरी बास. म्हाका कसली पर्सनल बेनिफीट नाका. म्हाका देवा कृपेन घरा कडेन शीत कोडी नुस्तें मेळटा तितलें पुरो म्हाका. सो लोकांगे डिमांड आसलेलो एक सगळे म्हणटाले वॉरेन तूं काँग्रेसा जॉइन जाव. तेज लागून हांवें 9 तारखे मुगेले लेटर घाल्ली आमचे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सावियो बाबाक काँग्रेस ऑफिसांत. हांवें लेटर घाल्ली की आय इंटेंड टू जॉइन द काँग्रेस पार्टी. नॉट टिकेट विकेट हांवें मागिल्ली ना. हांवें म्हळ्ळें की म्हाका जॉइन जावपा दी. म्हाका ग्रासरूटाचें काम करूं जाय. कितें आमकां जाय 25 वर्स मायजू जाले बाणाले काँग्रेस झोंडो येयलना. आतां ZP इलेक्शनाक देखून मुगेले फूल टिमान मुगे सगळे स्ट्रॉंग सपोर्टरान जावं तो आमगेलो वार्कीची फूल पंचायत, कोरमोणेची पंचायत, रोलन बाब, बाय सेंड्रा, सरपंच फ्लाविया, बाणालेचो मुगेलो बरो इश्ट बाब झेवियर आनी फूल पंचायत आनी सगळे म्हणटू म्हाका सगळ्यांगे नांव काडूं नाका पूण सगळ्यांनी आमी एकवटान काँग्रेसाक काम केलो. मुळगांवां मेन रस्त्या कुशीक महारानाक लागिल्लो उजो वेळारूच पालयिल्ल्यान व्हडलो अनर्थ टळ्ळो. दिवचलच्या उजो पालोवपी दळान मसत कार्य करून उज्याचेर नियंत्रण हाडलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मुळगांवच्या बायपासा कडेन आशिल्ल्या महारानाक उजो लागपाची घडणूक शुक्रारा घडली. खबर मेळटकीच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव मारून उजो पालोवपाचें काम हातांत घेतलें. कोकरा पंदरांक हांव कॉल येयले ग्रास फायर जालो म्हणून हांगा मुळगांव थंय आमी इमिजिएटली टर्न आउट केलो आनी हांगा येयलो. ह्या दिसांनी कितें जालां चडशे ग्रास फायराच्यो घटना ह्यो भरपूर वाडलेल्यो आसा. लोकांनी काळजी घेवपाक जाय की आपूण कितें शिगरां आनी कितें करून उडोवन लोक चलोंक लागता. सो लोकांनी प्रिकॉशन घेवपाक जाय की अश्यो घटना जावपाक जायना. लोकांनी योग्य ती काळजी घेवपाची की अश्यो घटना जावपाक जायना. आयज कितें व्हडलें लॉस बी कितें अशें अशें व्हडलें लॉस कांय ना पूण ग्रास फायर जालें आनी अशें जाता पळय तितून लुकसाण जावपाक शकता अशें दिसता तुमकां. पूण हे रोड सायडीक घातले न्हू. रोड सायडीक घातले पूण नुकसान तशें कांय जावंक ना. तशें प्लांटेशन तशें कांय ना. तुमी कंट्रोलान हाडले. कंट्रोलान हाडले. तुमच्या वांगडा कोण आसले? एक ड्रायव्हर, 2 फायर फायटर. बेगीनूच फोंड्या पोटवेंचणूक जावपाची आसा. हे वेंचणुके खातीर सगळे पक्ष आपापल्या तरेन तयारेक लागले. सध्या काँग्रेसी कडल्यान फोंड्या कोण देंवतलो हें अजून निश्चित जावंक ना.
आयकुपाक येता त्या प्रमाण काँग्रेसीचो फोंडेचो फुडारी राजेश वेरेकार दोपराक बाशिंग बांदूंक तयार आसा. पूण मोगो सोडिल्लो केतन भाटीकार काँग्रेसीची तिकेट घेत म्हणून कांय काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांक हुस्को जाला. मजगतीं सगळ्या पदाधिकाऱ्यां वांगडा उलोवन उमेदवार मागीर जाहीर करतले अशें काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन सांगलें. फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर काँग्रेस युती करपाक तयार आशिल्ल्याची घोशणाय ठाकरेन केली. युती जाली जाल्यार वेंचणुकेक काँग्रेसीचोच उमेदवार रिंगणात देंवयतले अशेंय तो उलयलो. हम पोंडा का बाई इलेक्शन जो है अभी लगने का है, लेकिन हम लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी और सपोर्ट सभी पार्टी का हम डिमांड करेंगे. जो भी अपोजिशन पार्टी है उनसे हम ये करेंगे, हमें सपोर्ट करना चाहिए. अब देखते हैं, अभी कुछ जिम्मेदारी दी है कुछ हमारे सीनियर लीडर के ऊपर, वो एक दूसरे के साथ बातचीत करके फाइनलाइज करें. आपके पास कोई बातचीत हुई है? किसी और लीडर ने आपसे कुछ बातचीत करने का ट्राई किया? नहीं, अभी तो हमारे मीटिंग ही हुई ना. उसके पहले भी हमने बातचीत की है कि चुनाव लड़ने का, बीजेपी के खिलाफ हमको चुनाव लड़ना ही है. आरजीपी एक मेन फैक्टर है जो, लेकिन लड़ेंगे. अभी तो चुनाव भी नहीं लगे, उसको टाइम है. लेकिन हमारे सभी का लीडर का कहना है कि जो भी अपोजिशन में पार्टीज हैं तो उनके साथ बातचीत करनी चाहिए. बातचीत करने के बाद उनको डिमांड करनी चाहिए कि हमको सपोर्ट करो. अनाउंस होने का है, अनाउंस होए तक हम सबसे बातचीत करेंगे, सबसे बातचीत करके फाइनलाइज करेंगे. ग्रैंड अलायंस अगर होगी तो क्या उसका कैंडिडेट कोई और रहेगा? ऐसा कुछ बातचीत चल रही है? ऐसे बात ऐसी है कि पहले हमने तो ये तय किया कि बीजेपी के खिलाफ हमको लड़ना है, और बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए जो जो पार्टियां मदद करेंगी उनसे बातचीत भी करेंगे और मदद भी उनसे डिमांड करेंगे. लेकिन कैंडिडेट कांग्रेस से होगा या फिर इंपोर्ट किया जाएगा? पार्टी से मैंने एक बार कहा आपको कि बातचीत हम करेंगे. बातचीत का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के साथ बातचीत करके हम वहाँ चुनाव लड़ेंगे. बीजेपी के खिलाफ हमको चुनाव लड़ना है. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.